हांव रुपेश नायक फाटली 5 वर्सां जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून हांवें ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम केल्लेलें आसा। म्हाका 4 पंचायती लागता जिल्हा पंचायत कॉन्स्टिट्युएन्सीक, पिलेन, रेस मागूस, नेरूल आनी सांगोळडा। ह्या 4 पंचायत एरियांनी फाटल्या 5 वर्सांक मोठ्या प्रमाणान म्हाज्या जिल्हा पंचायतीच्या थ्रू कामां करून घेतलेली आसा आनी ही कामां करता आसतना म्हाका सगळ्यांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो। गांवच्या 4 गांवांच्या लोकांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो, पंचायत मेंबरांचो बरो सपोर्ट मेळ्ळो आनी सगळ्या BJP कार्यकर्त्यांचो सपोर्ट मेळ्ळो आनी गांवच्या लोकांचोय बरो सपोर्ट मेळ्ळो। जिल्हा पंचायत इलेक्शनाच्या संदर्भान आमी आयज पिलेन गांवान उबे आसा आनी गेले 2 दीस आमी निल्ला भोंवल्या नंतर तेज्या पयलीं पिलेन भोंवल्या नंतर परत दुसरो रावंड पिलेन सुरू केल्लो आसा आनी आमचो जो कॅन्डिडेट आसा रुपेश नायक आसा हेका परत एकदां पार्टीन तिकेट दिल्ली आहा तेका उबो केल्लो आसा आनी ज्या पद्दतीन आमी लोकां कडेन डोर टू डोर कॅम्पेन करता आनी आमकां दिसता की मोठ्या प्रमाणान सपोर्ट जो आसा लोकांचो मेळटा, कित्याक आमचो कॅन्डिडेट आसा हो एकदम सॉफ्ट स्पोकन असो मनीस आसा आनी लोकांगेर जेंगेर वयता तेंगेर आमकां तेंचो प्रतिसाद मेळटा। त्या खातीर आमकां पूर्ण खात्री आहा आनी विश्वास आसा तेणी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून आसतना खूब जी कामां केलां तशीच फुडलीं 5 वर्सां मेळ्ळ्या नंतर तो मोठ्या प्रमाणान कामां करतलो। म्हजें नांव संतोष बांदोडकर, सरपंच विलेज पंचायत पिलेन मार्रा। आयज आमकां एक 5वो दीस जालो आमी जी कॅम्पेन करता आनी जे कॅम्पेनीक आमी घरांनी वयता लोकांच्या दारांनी आमकां इतलो तेंचो प्रतिसाद मेळटा जो ती सांगता तुमी आमी दारार सुद्दां येवपाची गरज ना, आमी तुज्या वांगडा आसा। हितून रुपेशान तेंचे सगळ्यांचे हे 5 वर्सांक जितले मन पळय जुळोवन घेतलेलें आसा ते म्हाका दिसना तो जो निश्चित आहा तेजो विजय जो आहा तो निश्चित आसा। आमची सांगोळडान जे आमकां प्रतिसाद आमी फाटल्या दिसांना हावस टू हावस भोंवून अजून स्टार्ट करूंक ना, पूण आतां फाल्यांच्यान स्टार्ट करतले। तरी पूण आमी जे कोण आमचे कार्यकर्ते आहा त्यांच्या घरा आमी वचून विजीट दिल्या, पूण सगळ्या कार्यकर्त्यांनी सांगलां जे प्रमाणे आमकां पिल्यान सरपंचान सांगलां आमकां येवपाची पासून गरज ना, आमी 100% रुपेशा वांगडा आसतले, कित्याक ती व्यक्ती एक आसा ती खरीच बऱ्या मनाचो आनी तो काम करपी मनीस। कित्याक जे आमच्या सांगोळडांचे डेव्हलपमेंट हांव एज सांगोळाचें उलयतां, पूण जे सांगोळडान तेणी खूब कामां जी केल्ली आहा, देवळाची कामां केल्ली आहा, प्लस नाला केल्ले आहा, खूब जे आमी जे प्रपोजल घेवन गेल्ले आहा तितली तेणी बरोबरच कामां केल्ली आहा, तेज्या तोंडान केन्नाच ना म्हणून ना। आयज आमी जिल्हा पंचायत रुपेश नायक रेज मागूस कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी तेका वावुरता, सगळे पिलेण हांगा आमी आयज भोंवता। महिला वर्ग आयज वुमन्स डे आहा, महिला वर्गाचो इतको प्रतिसाद मेळटा की घरांनी वचून ती सगळ्या वोटरांक आमी कितें बरें काम केल्लें आहा, रुपेशान कितें बरें काम केल्लें गेल्या 5 वर्सांक तितके सगळी आमची वुमन्स आहा ती सगळ्यांक सांगता। तांकां कन्विन्सिंग पावर बरो आहा वुमन्स आसता ती सदांच फुडें आसता। तशेंच रुपेशान भरपूर बरें काम केल्लें आहा। आमच्या सगळ्या पंचायती मेंबर विलेज पंचायत पिल्यान मार्रा, रेज मांगूस, सांगोळडा सगळ्यांच्या सहकार्या नेरूल पंचायती सगळ्या सरकारान खुबशी तेणी डेव्हलपमेंटाची कामां बरी केल्ली आहा।